असा घर आता लागी लागी 7 पिढग्यो या घरान रावन गेल्यो. माझ्याकडे हो प्रूफ हा, हे गोविंदाची प्रॉपर्टी म्हणून 79 आणि ती सर्वे झालेली. तुला हे गोंयकारांची कितल्योच जमनी हाल्ले आसले लोकांनी. म्हाका तेन्ना तपासा तेन्ना पुर्तुगेज टायमार पेपरांचेर कवलिंगा गोळ झालेलो आसा. कोर्टान एडवोकेट उलयताले ते म्हाका सगळे मान्य आहा, तरी पण आमचें एक तीन दुखणें हांवें आयकोन घेवंक जाय आसलें. पूण आतां खंयचोच हांव खंयच्या डिपार्टमेंट हांवें ती जाग्यार केस घातली, तिका मातशी दाखोवंक लायली, तें म्हाका लागना म्हणटा तें. मागीर म्हाका कोणी तरी म्हटलें एका हेचें, बाबा हें तुमचें मरे, तुमकां त्रास. म्हाका जाल्यार दिसता की हो गोंयकाराक आमच्या हेगेर एसटी समाजाचेर व्हडलो अन्याय. नमस्कार, आमी आयिल्ले आसात कारांजळे हांगासर. शिरवयकर ह्या घराब्याचे एका मूळ गोंयकाराचें घर फाटल्यान मातये भरवण म्हणजे तेचो एक भाग डॅमोलिश करपाचें काम सद्या चालू आसा. आमी पळयतात की सद्या आमच्या तालिगांव कारांजळे ह्या वाठारांत कितलीशीच उदरगत जायत आसा. वेगवेगळे मॉल्स येवपाक लागले, इमारती येवपाक लागले. मात्र खंय तरी हें मूळ गोंयकारांचें घर जेन्ना मातये भरवण जाता तेन्ना खंय तरी दुख्ख जाता. आतां हो न्यायालयाचो कायदो आसा, उच्च न्यायालयान ऑर्डर दिलेली आसा आनी CCPच्या अंडर हे मातये भरवण घर करपाचें चालू आसा. आमी काय हांगासर न्याय करपाक शकना, मात्र ज्या आमच्या मूळ गोंयकाराची व्यथा आसा ती कितें ती तेंचें दुखणें आयकोपाचो यत्न करपाक आमी इतले घेवपाक शकता आनी तेंच आयकोन घेवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. सो तांचें जें कितें व्यक्त जावपाचें दुखणें आसा तें आमी मातशें तेंच्या कडल्यान आयकोन घेवया. सो कितें म्हणून प्रॉब्लेम जालो आनी कशा तरेन आतां तुमचें हें घर मातये भरवण जाता तेका लागून? कितें आसा, घर आतां लागी लागी 7 पिढग्यो ह्या घरान रावन गेल्यो. म्हणजे 7 पिढग्यो आसा रावन, म्हणजे 7 पिढग्यांचें घर हें. आयज अशें दिसता की म्हाका जाल्यार दिसता की हो गोंयकाराक आमच्या हेगेर एसटी समाजाचेर व्हडलो अन्याय. कित्याक हो अन्याय आमचें हें आसा, प्रशासन आहा नाजाल्यार कायदो कानून आहा, हे अन्याय करता. हो एसटी लोकांचेर हो अन्याय चल्लेलो आसा. आनी सांगचें म्हटल्यार हें आतां घर आमी बांदून आले, हें लागीं लागीं म्हाजे 7 पिढग्या पयलू जाणट्यांनी घर बांदलेलें. फक्त तितून कितें दोन हें करून आमचें म्हणजे मातशें कितें रिनोवेशन केल्लें, नाजाल्यार तें टोटली मातयेचें घर आसलें. आनी तें मातयेचें घर आसल्या कारणान आयज तें हायकोर्टान हांव नको खंयच्या कायद्या प्रमाणे कितें पळोवन तें दिलां असो म्हाका दिसता. मागीर तो अन्याय जाला असो म्हणून. कित्याक हायकोर्टान तें खरें म्हणल्यार पळोवंक जाय, बाबा तूं कितल्या वर्सां थिंगा रावतालो, कितल्या वर्सां तुजें हें घर आसलें, हें तरी पळोवंक जाय आसलें न्हू. हायकोर्टान तें तरी बाबा त्या लोकां कडेन, नाजाल्यार हांव म्हणटा की आमी कोर्टान गेले, कोर्टान एडवोकेट उलयताले ते म्हाका सगळे मान्य आहा, तरी पूण आमचें एक तीन दुखणें हांवें आयकोन घेवंक जाय आसलें. बाबा तें आमकां तेणें आपोवन व्हरोंक जाय आसलें, बाबा तुमी कितलीं वर्सां थंय रावता, कितल्या वर्सांची घरां तीं, हें तरी तुमी समजून करून बाबा ते आमकां न्याय दिवंक जाय आसलो. हें म्हाजें मत इतलेंच. तुमी पयलीं पासून तुमचो हे जागो हो तुमचो? हय, हो जागो पयलींसून आमचोच. आं म्हाज्या 7 पिढग्या पयलू म्हाज्या एक बाबय म्हणटा पळय तेज्या नांवार आसलें, तें तेणी मागीर आपल्या चेड्याक गोविंदाक दिलें. गोविंदाच्या फाटल्यान तेजे 7 चेडे आसले. थंय मागीर कितें तरी हें जालें, कोणी तरी कितें केलें आनी आपल्या नांवार करून काडलें तें. हो म्हाजे कडेन प्रूफ आहा, हांव प्रूफ नासतना उलयना. म्हाजे कडेन हो प्रूफ आहा, हे गोविंदाची प्रॉपर्टी म्हणून. कित्याक तेजो पॅडिशनल प्लॅन म्हणनाका, तेजो आदलो म्हणटा तो कितें आमचो मात्रीस प्लॅन, मागीर तेजे आदी फॉर्म 9 तुज्या नांवा वयलें तेज्या नांवार हें करून तेजें मागीर कितें आसलें कात झाडां हें तें आलें तें सगळें म्हाजे कडेन आहा. आनी तांची हांवें हितून घातलेली आहा, सिवील सूटूय चालू आहा ताजो म्हाजो. तेतून हांवें घातलेलें आहा. तरी सुद्दां आयज मागीर अन्याय जालो हो दिसता. म्हणजे आमी आमची जागा आसून स्वताची आमची हे हितून जाला कितें अशें दिसता की चोरलें तुवें चोराक न्याय अशें. हे म्हाजेर जसो जाय म्हाका दिसना. अशें म्हाका दिसता 79 आनी ती सर्वे जालेली, तुका हे गोंयकारांची कितल्योच जमनी हाल्ले आसले लोकांनी. पूण तेंकांय बावड्यांक खबर नासलें, कित्याक ते म्हणटा ते पेपर तेंच्या नांवार आसा. पूण सोदूंक गेल्यार म्हाका दिसता तेंकां पासून मेवतालें. तेंच्यांनी मागीर फुडें सरचें, अशी जमनी हांग दिवचें ना कोणाक, हें म्हाजें मत आहा. हांगा म्हणटा तुमच्या कोणीच तुमकां अशें फसयलें म्हणटा? हय, हे आमकां फसयलेलें आसा. तुका जाय जाल्यार हांव पेपर दाखयतां. म्हाजे लायिल्ले आहा पेपर, पॅडिशनल प्लॅन हे ते सगळे लायले आनी ते इंग्लिशीन करून घेतलेले हांवें. ते बीन म्हाजे कडेन आसा, ते आमच्या नांवार. आयज कोण आतां खंयचोच हांव खंयच्या डिपार्टमेंट हांवें ती जाग्यार केस घातली, तिका मातशी दाखोवंक लायली, तें म्हाका लागना म्हणटा तें चल्लां कितें म्हाका कांय समजना. तें म्हाका लागना. तूं सिवील सूट आतां तूं दिलो जाल्यार ते म्हणटा आमी सिवील सूट जाल्या उपरांत काबार करुया, काबार जाल्या उपरांत पळोवया. अरे हें चल्लां कितें?
हो अन्याय जालो कसो दिसना तुका. मागीर हायकोर्टांतल्यान केन्ना नोटीस बीन येयली? हायकोर्टातून कशें 6 म्हयन्या पयलीं ऑर्डर जाल्ली, ऑर्डर आसा म्हाजे कडेन. हय 6 म्हयन्या पयलू जाल्ली. मागीर ते कित्याक दिले जाल्यार हांव तें सांगूंक शकना. पूण अशें जालें. हायकोर्टान 6 म्हयन्या पयलीं ऑर्डर जाल्ली ती म्हाजे कडेन आतां आसली. तुका हे सगळे कोर्ट कचेरी करता म्हटल्यार कितलो खर्च येयलो सगळे? सगळें म्हाका दिसता हांवें म्हाका दिसता लागीं 7 लाख तरी हे फाटल्यान घातले. तो पेपर वर्क माती खबर करपाक. आनी तूं जाण आसतलो पुर्तुगेज पेपर काडपाक कितलो टायम लागता तो. हांव 13 लागलेलो. म्हणजे ती म्हाका ती डिटेल जाय आसली, कोणें घेतली, कोणाच्या नांवार गेली, कित्याक गेली, केन्ना कशी कितें ती डिटेल हांवें काडली. आनी त्या हांगा तुका सगळें तपासात कळ्ळें की हांगासर कितें तरी फटवणूक सांग हय. म्हाका तेन्ना तपासा तेन्ना पुर्तुगेज टायमार पेपरांचेर कवलिंग गोळ जाल्लो आसा. पयलो म्हाका खबर नासली. मागीर म्हाका कोणी तरी म्हटलें एका हेचें बाबा हें तुमचें मरे, तुमकां त्रास म्हणून तेन्ना हांव त्या खातीर म्हाका कितें ती कागदार एक कुडको दिलो. तेजे वयल्यान सोदूंक लागलो. सोदता मागीर तुमच्या एडवोकेटान बीन सगळे हे सारके डॉक्युमेंट ते दाखोवंक ना एका हायकोर्टाक बीन? म्हणटा की आतां एडवोकेटान म्हणटा की एडवोकेट म्हणटा की दाखयलेलें म्हणटा आपलें दिल्लें म्हणटा तें मान्य करून घेवंक ना तेणी. ओल्यो खबरो तेजेर हांव एडवोकेटाचेर कांय उलोवंक शकना. तेजी लँग्वेज ताका खबर आहा. आमी उलयले म्हणून आमी कायद्या भायर उलोवंक शकना. तेजी लँग्वेज ताका खबर आहा. गव्हर्मेंटूच सांगता की तें आतां सर्वे नंबर आहा तो अमको अमको 174/71 आनी तेजे पार्ट कितें जाला ते आनी ओल्ड सर्वे नंबर तेजो 1773 ओल्ड सर्वे आनी तो ओल्ड सर्वे नंबर नांवार आसा गोविंदाच्या. आतां हे हो सर्वे नंबर जालो आनी हो कसो तेज्या नांवार कोणूय केला पळय तेज्या नांवार जालो हें कोण गव्हर्मेंट खंय विचारूंक शकना. गव्हर्मेंटूच सांगता ही म्हाजी हें न्हू. हे गव्हर्मेंटाचें सगळें. गव्हर्मेंटान दिला की ओल्ड सर्वे नंबर अमकोच, न्यू सर्वे नंबर अमको. जशें की आमकां शिरवयकर घराब्याच्या ह्या सदस्यान सांगलें की आपलो कागदोपत्री वेव्हार पयलींच्यान आपूण तपासात आसा. मात्र हे जे कोण अंतर्गत वाद्यांतल्यान हे सगळे कोफुसांव निर्माण जाल्ले आसा आनी खंय तरी आपली फटवणूक जाल्या अशें आपल्याक दिसता म्हणून. मात्र उच्च न्यायालयाच्या विरोधात आमी कांय सांगपाक शकना. आमी फक्त तांचें दुखणें हांगासर आयकोन घेवपाक आयिल्ले. मात्र आयज खंय तेंच्या आज्या पणज्यांनी बांदिल्लें हें घर मातये भरवण जाता आनी जी नवीं बांदकामां आसा तांच्या रस्त्या खातीर किंवा तेंच्या हेर सुविधां खातीर जर तांचेर अशी परिस्थिती उप्राशिल्ली आसा जाल्यार खंय तरी आमी गोंयकारूच एका गोंयकाराक सांबाळपाक असफल जाल्यात काय असोय प्रश्न निर्माण जावपाची संभावना हांगा न्हयकारूं येना. अशा तरेची आयज तांचेर एक काकुटीची परिस्थिती उप्राशिल्ली आसा. लोक हांगासर सद्या घरां शिवपाची काम करता आसतना तेंचें घर मातये भरवण करपाची परिस्थिती तेंचेर ओढाविल्ली आसा. ताका लागून गोंयकारा प्रती एक दया निर्माण हांगासर जाता आनी हो एक रिपोर्ट कशी तांची एक स्थिती जाल्या आसतली ही जाणून तुमकां दाखोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणेकर सयत हांव गौरीश परबामणकर, पैद्राबाद, गोमंतक टीव्ही. आसा घर आतां लागीं लागीं 7 पिळग्यो ह्या घरान रावन गेल्यो. म्हाजे कडेन हो प्रूफ आहा. हे गोविंदाची प्रॉपर्टी म्हणून 79 आनी ती सर्वे जालेली. तूं हे गोंयकारांची कितल्योच जमनी हाल्ले आसलेली लोकांनी. म्हाका तेन्ना तपासा तेन्ना पुर्तुगेज टायमार पेपरांचेर कवलिंग गोळ जाल्लो आसा. कोर्टान एडवोकेट उलयताले ते म्हाका सगळें मान्य आहा. पूण तरी पूण आमचें एक तीन दुखणें हांवें आयकोन घेवंक जाय आसलें. पूण आतां खंयचोच हांव खंयच्या डिपार्टमेंटाक हांवें ती जाग्यार केस घातली तिका मातशी दाखोवंक लायली तें म्हाका लागना म्हणटा तें. मागीर म्हाका कोणी तरी म्हटलें एका हेचें बाबा हें तुमचें मरे, तुमकां त्रास. म्हाका जाल्यार दिसता की हो गोंयकाराक आमच्या वेगळे एस टी समाजाचेर व्हडलो अन्याय.